मुखेलमंत्री खंयच्या आदाराचेर राज्यांत खण वेवसाय परत सुरू जातलो म्हणटा हें अजून कळना। केंद्र सरकारान आनी सरकारान जे निर्बंध घाल्यात तांचें पालन जायना तो मेरेन वेवसाय सुरू जावप कठीण आसा। सरकाराची इच्छा ना तांकां चोर वाटेन हो वेवसाय करपाचो आसा म्हण पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकर उलयला। RDX वा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। मायनिंग जे आसा ही मायनिंग बेकायदेशीरित्या चल्लेले आसा आनी केंद्र सरकारान ह्या संदर्भान आनी सर्वोच्च न्यायालयान जे कांय निर्देश दिल्ले आसा डायरेक्शन दिल्लेले आसा ते जो मेरेन फॉलो जायना न्हू तो पर्यंत खाण वेवसाय सुरू जावपाक खूब कठीण आसा। जरी आमचे मुख्यमंत्री सांगतात किंवा वेगवेगळे मंत्री सांगतात की खाण वेवसाय सुरू जातालो ते सगळ्यो फटीच्यो गजाली आसा। खाण वेवसाय सुरू करताले जाल्यार जे निर्बंध घालून दिल्ले आसा ते निर्बंध पयलीं पाळपाक जाय। कारण सांगतात की पयलींचे एनवायरमेंट क्लियरन्सीस जे दिल्ले आसा तेचेर आमी मायनिंग सुरू करताले। कशें शक्य आसा? सर्वोच्च न्यायालयान ह्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो परत्यो हेच्या पयलीं हाडलेल्यो आसा आनी शाह कमिशनान जो अहवाल दिल्लो आसा त्या अहवालान ज्यो गजाली तेंच्यांनी ठासून सांगलेले आसा तेंची जो मेरेन पाळणूक जायना जो पर्यंत तेंचें पालन जायना तो मेरेन म्हाका दिसता की हो वेवसाय जो आसा हो सुरू जावचो ना। आनी आतां जरी सरकार जरी म्हणटा की आमी सुरू करताले ते जो मेरेन ह्या वेवसायाची कॅरिंग कॅपॅसिटी जी आसा ती जो मेरेन ते अभ्यास करिना तो मेरेन तरी मुख्यमंत्री किंवा हेर मंत्र्यांनी सुद्दां जाणपाक जाय की आमचें राज्य जें आसा हें ल्हान राज्य आसा आनी ह्या ल्हान राज्याचें अस्तित्व जर चिंतताले जाल्यार कितलो वेवसाय आमी हो करूंक दिताले हे सुद्दां चिंतपाक जाय। आनी प्रत्येकान आपली जबाबदारी जाणून आमचें हें राज्य शासना खातीर उरचें, हांगासले उदकाचे स्रोत हांगासले जंगल उरचें हाच्या खातीर प्रयत्न करचे। आनी परते जर आमी ते खणपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता की येणाऱ्या कालखंडान आमची परिस्थिती जी आसा ती भयानक जातली। ओके, सीएम मिसगायड करता अशें दिसता 6 म्हयन्यांनी मायनिंग स्टार्ट जातलें म्हणून लोकांक गोंयकारांक मिसगायड करता। मुख्यमंत्री जो आसा तो म्हाका कळना खंयच्या आधाराचेर सांगता। कारण जे मुद्दे जे आसा जे मुद्दे हायलायट जाल्लेले आसात तेंचे जो मेरेन पालन जायना। भारतान कायदे हे सर्वोच्च आसा, घटना ही सर्वोच्च आसा आनी घटनेचें पालन करूनच हे वेवसाय जे आसा हे सुरू करचे पडटा। मायनिंग कॉर्पोरेशन आसा पळय ते जातलें तितूंतल्यान जातलें म्हणटात तें कितें तर मायनिंग कॉर्पोरेशन जर सरकार करपाचें आसलें जाल्यार हाच्या पयलींच ताका सशक्त करताले आसले। सरकाराक म्हाका दिसता की ह्या संदर्भातली इच्छा जी आसा ही इच्छा ना, तांकां चोर वाटेन हो वेवसाय जो आसा तो फुडें व्हरपाचो आसा। ताका लागून तरातरांचे म्हणजे दिवटे दाखोवन आमी हे करतात मारू आपयतात तशा पद्दतीचेर हे सगळें चलता अशें म्हाका दिसता। सरकार अजुनूय इल्लिगलिटीकूच सपोर्ट करता अशें तुमकां म्हणपाचें आसा। सरकार ह्या संदर्भान बेकायदेशीरपणाक जे सपोर्ट करपाचे जे तेंचो विचार आसा काय कितें म्हाका खबर ना, पूण कांय गजाली ज्यो आसा त्या गजालींक सरकार परते म्हणटा तसो महत्व दिता। हे जो मेरेन थारयना आनी जो मेरेन जे मुद्दे जे आसा जे मुद्दे आमच्या सर्वोच्च न्यायालयान आनी हेर जे कायदेशीर जे मंडळी काम करता गोवा फावंडेशनान जे आक्षेप घेतलेले आसा ते जो मेरेन तेंचें पालन जायना तो मेरेन वेवसाय सुरू जावप हें कठीणूच आसा।